हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठनु बैसनु सोफारी निदनु ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी ಮಾಯಿಸೂನು ಬಪಸು ಪೂತು ಪುರುಸೋ ತಾರಿ ಪಳಯ ಯಾರು ಪಾರು ಬದಿನಿದವರ್ನು ದೋನಿ ಘಡಿ ಹಸಿಯ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ वसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोनु येया मये कोडी कत्त दाळी तो जवण करत पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवई भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी पूर्व तनक नमस्कार दिनेश प्रभू कल्लट्टे सीजन 2 ये आशया मस्त लायजला खुशी जाल्ली आमकां लास्ट इयर ये आशयान मी 3rd प्लेस आशिल्ली ह्या वर्स 2nd प्लेस आयिल्ली ती एक स्टेप वयर आयला म्हणून मस्त खुश जाता ना आमकां म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ म्हळ्यार तितली टीम एक सेकंड येवची म्हळ्यार एक तितलो सुलभ हेचे विशय न्ही त्यामुळे पुराय गटानुगटी त्यांनी आशिल्ली तशें एक सेकंड आयली म्हणजे खुशीच आमकां पयली सेकंड प्राइज मेळ्ळें म्हणून सांगून अनाउन्स करतना मस्त खूश जाल्ली कसं जालें म्हळ्यार आमी एक्चुअली आमकां गेस्सींग कसं नाही नाशिल्लें जाल्यार तांणी सेकंड अनाउन्स करता आमकां मस्त खूश जाल्ली जेव्हा आमी केलेल्या प्रयत्नाक एक प्रतिफल मेळ्ळें म्हणून सांगून ना तशें कांय ना बट आमकां एक हें आशिल्लें चॅलेंज आशिल्लें कसं जाल्यार एक प्राइज घेवका म्हणून सांगून फस्ट सेकंड तें आमगेले परफॉर्मन्सा वयर कशी म्हणून सांगून हें दिताची जाल्यार प्राइज घेवका म्हणून एक हट आशिल्लें आमकां म्हळ्यार आमी लास्ट सिजन आमी 3rd प्राइज विन जाल्ले ती ह्यापंत आमी एक स्टेप वयर आयले ती म्हणून एक खूश आसा म्हळ्यार आमी एक 2nd प्राइज विन जाल्ले ती ह्यापंत ते मस्त फायट आशिल्लें ते प्राइज विन जाला एक खूश आसा म्हळ्यार आमी लेखून आशिल्ले ती म्हळ्यार प्राइज विन जावका म्हळ्यार एक हें नातिलें बट प्राइज एक मेळात म्हणून एक गॅरंटी आशिल्लें प्राइज मेळात म्हणून म्हळ्यार आमगेल कसं म्हणून आमी दिल्यार प्राइज मेळात म्हणून आमकां एक धैर्य आशिल्लें त्या तुका एक मेळ्ळें म्हणून तितलेच तू मिगेल ಎದ್ರಕಚ್ಚಿ मिगेल अंगणार आपण एक ಚೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಉಮ್ಮುದಿತ್ತಿನವ ತ ಚೂಕಿಚಿ वैरे सुंदरा पळय चली एक मोबायलार उमदुचे चूकी 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 मागिरी डायरेक्ट दिव करे तश जाला तशी ये तू कैरा नाही ग तू बास ना हांव कसं केलें नाही रा तू केक इतली प्राइज आली मारा तू केक वार्डीक जावचे जायनार वैरे सुंदरा एक जल्दी चली पळून वाडी करून घेवचे जायना रे तुका वाल्टीक जावचार आशिल्लो तेन्ना कसं वाल्टीक जालें? जावचार आशिल्लो त्याला कसं करचें म्हाकाय मन आशिल्लें चल्लेकय मन आशिल्लें लास्ट मोमेंटारी तंगेल घराचे एक मनशाल ऑब्जेक्शना निमित्त वाल्टीक कॅन्सल जालें तेन्ना सुंदरा
तुगेल वर्ल्ड कॅन्सल झालं कोणाला निमित्त म्हणून सांग. कोण तो ताका हात पाय मोड घालता कोण म्हणून सांग. तिगेल बाम म्हणू ಕಾಸರ ಸುಂದರ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಜಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇಶಪುರ ನಿಮ್ಗುಚ್ಚ ನಜ್ಜಿರ ಅನೈತಿಕತೆ ಜತ್ತ ಉಯ್ವಾ ಹಾ ಅಮ್ಮಿ ಕೆತ್ನಾಸ್ಪಳ ನೈತಿಕತೆ ರಸ್ಕರ ನೈತಿಕತೆ ರಸ್ಕ ಏ ಧನ್ಯ त्या नैतिकते आणि अनैतिकते मला कसं धन्या ಅತ್ ನೈತಿಕತೆ ಮಳ್ಳಾರಿ ತುಗೆಲ್ ಬೈಲೆನ್ ತುಗೆಲ ಸಂಚ तुम्ही वचून येयाती म्हणच नैतिकते मग ಇದು अनैतिकते मला री अनैतिकते मळारी तुगेल बायलेन मिगेल सांगच तान्नी चमकलांती तुम्ही येयाची धन्या केदने चलेल विचार तशुलोचनाचे केदने चलेल विचार तशुलोचनात धन्या इतकरा चल्ली मला कोण कोण चल्ली मला रे क शक्ती शक्ती चल्ली मला रे क गौरव चल्ली मला रे क ताकत ताकत त्या पुरासुರ ಸುಂದರ ಹ್ಯಾ ಪುರ ತುಕ್ಕು ಕशी ಗೊತ್ತು ಏತಿ ಚೆಲ್ಲಿಯಲ್ವ ಸಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೊರ್ರು ಮೇಗೆಲ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಮಾಕ 300 रुपये रिचार्ज 3 वेळा करून घेतला नाही रे सुंदरा तू कशी पुरा खुर्ची पशी एक चंदीची लेपळण वारडी करून घेऊच्या नजरे वाल्डीक जाऊच्या मग काय मन असं माये कसं झालं एक लायक सोयरीक मेळका ना मा होय रे सुंदरा तू लायक चल्ली मेळका म्हणून राखून बसला रस पळा तशीच हा वय लायक चाललो मेळका म्हणून राखून बसील झाला रे मग केत दोलते वारडीक जाऊच्या का ना आशिला ಫೈಟ್ ಸಾಸ್ತಾನ ತನ್ನಿ ಏಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ತನ್ನಿಚಿ ಏಕ ಆಮ್ಕ ಫೈಟ್ ದಿಲ್ಲಲ್ ತನ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಮೈರಿ ವರ್ಲಲ್ ತಂತು ವಿಂಗಟ್ಟಿ ಮೈ ಲಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲರ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ತನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಏಕ ಫೈಟ್ ಹಸಿಲ್ಲ ಆಮ್ಕ ನಾ ಅಮ್ಮಿ ಫೈನಲ್ लायक दिवक म्हणून रेडी कोण दवरला तशें हांव एक कॉन्फिडंट आशिल्लें फायनल आनी गॅरंटी फायट दिता ती म्हणल्यार एक कॉन्फिडंट आशिल्लें मागीर फायनलान सुरेची कॉन्सेप्ट आमी फास्ट जायत म्हणल्यार गेल्ले ते कशें की जजस तांकां तितले लायक जाय न्ही तेच्यान चिकेच आमकां हिन्नड जाल्ले ना 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 तसं आमी एक्सपेक्ट दिवय न्ही म्हळ्यार दवर न्ही कसं न्ही म्हळ्यार ओट आमगेले टॅलंट दाखयला मागीर आमकां जडजस तांकां कमेंट म्हणटाना एक ಸ್ವಲ್ಪ धैर्य आयला एक प्राईज आमचं एक 100% खंयचेय पुणी एक आसतलें म्हणून जाल्यार फस्ट सेकंड म्हण आमी हेंची करनी जाल्यार बंदದ್ದು पालिಗೆ पंचामृता म्हणून चंदेर स्वीकार केला वय वय मेळका म्हणून आशिशिल्लें आमकां जाक ताका कितें आमी प्रयत्नय केला प्रॅक्टीसय लायक केला आनी कॉन्सेप्टय आमी बसून मस्त हें करून तांतू पुरा जाय आशिल्लें नाका आशिल्लें पुरा पळोवन चर्चा करून कॉन्सेप्ट लायक रेडी केल्लेलें मागीर सांगू जायना आतां आमी पळोवचे व्यू एक टायप आसता जजसान तांतू पळोवन आमकां मार्क्स दिवचे जाल्यार मितीन ओड न्ही आमकां कांय तांतू कांय बेजार ना सेकंड म्हणून सांगून बट प्रायज आयलें न्हू ते खूश जाल्ले वय वय आमी म्हळ्यार ते लास्ट मुमेंट ते आमी ते फायनलाक करचे म्हणून सांगून आशिल्ले जाल्यार दिन मामान सकाळी येवन सांगले कसं म्हळ्यार ते आमी चूर चेंजीस करुया ते कडेन करया म्हणून सांगून म्हणून फायनला म्हणून दवरलेले आशिल्ले आमी सुरवेक केले ते एक आमकां प्लस जालें कसं जालें म्हळ्यार तांतू चोडेची मॅसेज स्वल्प चड आशिल्ले कॉमेडी स्वल्प वीक जाल्लें म्हणून सांगून जजसांनी सांगलें ते आमकांय वय म्हणून दिसलें कसं जालें म्हळ्यार तांकां आमी स्वल्प मॅसेज चड दवरलेले तशें जावन काय ते स्वल्प वीक दिसूंकय पुरो सांगू जायना ना म्हळ्यार प्रयत्न पुरा जनांनी केला त्या देखून आमकां आमगेल जावं जाल तितले आमी आमगेल प्रयत्न केल्ले मेळता म्हूण आमी लेखून आशिल्ले ती बट कसं म्हळ्यार लास्ट मुमेंटार कसं म्हळ्यार कोणाक कसं मेळका तेच मेळटा म्हळ्यार तांणी तांगेल लायक केला त्या देखून तांकां तें मेळका आशिल्लें आमकां फायट म्हूण आशिल्लें एक तांगेले एक टीम आमी लेखून आशिल्ले ती सो तांकां फस्ट मेळ्ळें आमकां खूश आसा तांणी लायक केला मोस्टली कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು जोक्स म्हळ्यार रिपिटेड जोक्स म्हळ्यार आमी रिपिटेड केला म्हूण न्ही ते एक्चुअली वॉट्सॅपांत तो आयलेले जोक्स तशी जावन अशें पुरो तशें कसं न्ही तांणी कन्सिडर करून आसा तांगेले पॉयंट ऑफ व्यू तशी हे लॉकडाऊन निमित्त आम्ही एक लायक पाठ शिकली रा कसं रे ते आता घरात आणि पुरा घरा भितर असला रे असल्या री क्वारंटाईन डे लवर्सात आणि पुरा वट्ट असला रे ಒಟ್ಟು असल्या री व्हॅलेंटाईन्स डे चुकून मी लवर्स आणि पोलिसात अंगेला हात सिरकून पडला री पडला रे पाटीर या तिथं लोड आंबड नाही रे या लॉकडाऊन टाइम मारास ना फ्युचाक लिक्कर कोणी मेळता असेल मारा करेक्ट घालून एक निक्कर मेळना असेल मारा वही म्हणता
ಪೂರಾ ಅವಂಗಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಒಯ್ ಮುಂತ ಕೈತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಪೈರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ನಾಮೂನು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಕ್ಕುನು ಲಿಕ್ಕರ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ ಧನ್ಯ ಸತಿ येवा तसल परिस्थिती आयला नाही रे एक 2-3 दिस तो मस्त कांकीरा कांकी तशी हांव बस स्टँड तो ड्रायव्हर तांगला बरं निमगेल रे मस्त कांकी न्हिदो चेनार तशी ताक एकल्यान म्हणल्या लिक्कर पिल्ला रे कांकी ಒತ್ತು ಕೈ ವೈರ ಲಿಕ್ಕರ್ ಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಕಿ ಒತ್ತುವ लिक्कर बेरा कांकी ओत्तरा कांकी ओत्ता वयवा तू कसं सांगता मेगेल 3 पावनाचे चायना गेला काय अरे तू गेले कांकी एक वचनच बसतात कसर त्या पुरासो तू तवळ त्या हंपन कट्टे सिग्नल त्या नमुने दावून येत असेल कसं ना त्या कसा विषय म्हणला रे हांव येता आसिल रे येता असताना एकली ಚೆಲ್ಲಿ रब्ब नासिली तिकाव निमगेले येतोय वचावया म्हणून ओ देवा हांव म्हणलाल कसं कसं ना येतोय वचा आमगेल बस रेडी आसा म्हणून ओ तीन विंगडले केलो ओ देवा तीन विंगडले म्हाका धावून घेऊन येईल धावून येईल निमती जाल्ले नाही तू दावून आईल मी ती वंतलो वंतलो ना म्हणल्यार वाण्यान तू मारता आशिल्ली हा वाण्यान तू मारता आशिल्ली पाण्यान तू हं. पाण्यान तू मारता असेल म्हण तू कशी गट तू त्या कसन जालें गोतस रे पयरी स्टेट बँकान तू तीची चेली रब्बून आशिल्ली रे हांव ती केसशी पळोवन एसशी दोळ मारलेल रे ओ देवा तू भयंकर आस ती म्हाका धांवडावन घेवन वचना वाण्यान तू मारलेल म्हणटा म्हणून तू मारला वाण्यान तू मारलेल ओ मारलाल पुरा तांकां कळली दिसता मारलेल कोण ना काही कळली रे कळली कोण ना काही कळली, कळली जाल्यार तिने मारतानाच पळय तिगेलो वाण्यान तू शहाण आशिल रे त्या इडी मुसना थापून आशिल मी केला तशी त्या दुत्तानं पूर जाणा कळला कर्म तू गेलाय तू गेले चिले पिशा निमतीची पैर बस पलटी घालायला बस इथं पलटी घाला सांग आमगेला दन्यान कसं म्हणला आमगेल बस सारी कोणाही राबून वचना बसून वच म्हणून सांगा न्ही करेक्ट करेक्ट मग सांगा तशी हांव ड्रायव्हिंग करतस मारा तशी कन्नडीर पळय एक बायल मनशी राबून आसता म्हाका दन्यान सांगलें राप्पा उडगा आसायला बायल मनशाक येद्रो म्हणून आपयला आनी हांव ड्रायव्हिंग सिटार उठान राबून तिका बस म्हणला बस पलटी जाली कर्म तू गेलाय नाही आम्ही म्हळ्यार पांय येवची जाल्यार रे आज ही रात्री तरी आमी सुरय केल्ले त्या कॉन्सेप्ट फायनल म्हणून आमी लॅक गेल्ले मागीर म्हाका रात्री कसं की एक आलोचन आयिल्लें तें नाका पळय येंची गेल्या म्हळ्यार फस्टात जे मेसेज लायक आशिल्लें दोनी तांचो तितली मेसेज ना जाल्यार एक वच्ची ग्रीप परफॉर्मन्स करता जे पळयतना लायक येता आशिल्लें आमी प्रॅक्टीस करतना तशें मागीर हांव रप्प चेंजीस केल्ले हांकां परत फोन करून सांगलें आमगेले एक्टर तांकां ते आमी फायनलाक लास्टाक घालचे आमी सुरय केल्या सुरयचे आमी लास्टाक करया म्हण आतां न्ही ओके म्हळें तें आयडिया पास जाल्लें म्हाज्या तरी लेखला आनी चूर कश्ट पाविल्ले जाल्यार फस्ट येत आशिल्ले म्हूण मागीर ಸ್ವಲ್ಪ आनीक आमी कसं ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाल्ली दिसता फस्ट येत आशिल्ले आनीक ಸ್ವಲ್ಪ ट्राय केला जाल्यार म्हूण कशें सेकंड परफॉर्मन्स लायक केला आनी तांचे ಸ್ವಲ್ಪ जोक्स पंचस चड आशिल्ले तशें जावन मागीर दिनांडान सांगताना आमकां वय म्हण दिसलें तांचे ಸ್ವಲ್ಪ जोक्स पंचस चड आसा आमी ते मागीर करया म्हणून म्हणलेलें तशें आमी लास्ट थंय येत तर चेंज केलेलें तें एकडचे तेकडे केलें प्लसाची कसं जालें म्हळ्यार आमी तें फस्ट केलेलें म्हण जाल्यार ते लास्टाच्या हाजे वयरी तांणी ते एक आमकां मार्क्स कॅल्कुलेट करतले शिलिंगी कसं गी बट आमी ते फस्ट कोरून जालेलें मितीन सेकंड लायक आशिल्लें मितीन आमकां सेकंडाक एक लायक अवकाश जालो वय प्लस जाल्या शिवाय मायनस कांय जायना बई मूड नाही त्या कसं जालें म्हळ्यार ऍक्च्युअली त्या लायक आशिल्लें ते कसं जालें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले त्या विडियोक आनी ಸ್ವಲ್ಪ ताका दिवचे डायलॉगाक ಸ್ವಲ್ಪ त्या कडेन जावन ते करेक्ट रीच जायनी ते कसं जालें म्हळ्यार त्या कंडक्टराचे ते एक फस्टाचे आनी नेक्स्ट ते मेसेज दिवचे ते एकच स्किट्टा वरी तांणी ते तांकां रीच जायना तांकां कसं जालें म्हळ्यार त्या विंगडाची ह्या विंगडाची म्हळ्यार वरी ते कसन ते थीम कसन म्हळ्यार ते करेक्ट रीच जायना ते निमित्त ते फेल जालें ऍक्च्युअली ते करेक्ट ते रीच जावन आशिल्लें जाल्यार ते क्लिक जावचें आशिल्लें स्किट तुमगेलें ओवरऑल परफॉर्मन्स बरें लायक आशिल्लें आनी सब्जेक्ट चंद सब्जेक्ट इथं म्हळ्यार चेडूं ना म्हळेलें एक मनान दवरून घेवन ताजे विशय कोरगूच बदलाक अनाथ आश्रम मदकून कोणाक एक चेडा घेवचें अडॉप्ट करून घेवचें एक घरकडे आशिल्लें तुमगेले घराचे कसन ते कॅटरर्स की हें की तें की पल्लवी DJ सावंड्स म्हणून विंगड घाला तुमी सो हे बिजनेसा पुरो आशिल्लें कोणूय एक चेडा म्हणून काय आशिल्ल्याक ताकाची आपणाल चेडूं म्हणलें करून तागेलें बरेंपण पुरो पळोवचें असले एक सब्जेक्ट लायक सब्जेक्ट नाही नथिंग एल्स ॲक्टिंगा वायज जेव्हा तुमगेलो सब्जेक्ट तुम्ही लास्टाक एक तुम्ही खंयचेय एक जोक
वपास ती कंटिन्युटी जावन कसले एक संबंध पावन एक पंच दिवलेले जाल्यार त्या पंचा कडेन म्हणावर तशें बाकी पुरो तशें एंड विथ द लाफ्टर तशें केलें जाल्यार भविष्य अजाप अशें लायक जाता तशें की म्हणून म्हाका दिसता वॉट आय फील आय डोंट नो अबाउट द डायरेक्टर म्हाका मस्तू कडेन बरे पंच मेळ्ळे मस्तू कडेन मेळ्ळे सुरवेर ताकून बरे पंच आशिल्ले एक्शनाक रिएक्शन एका नाटकांत वा ल्हानशा नाटकुळ्यान जाल्यार एक्शनाक रिएक्शन जावचें भोव चड गरजेचें आसा एकलो उलयतना आनी एकलो कितें करता ताचेर चड मन दिवंक आसा आनी तें तुमचें थंय म्हाका दिसून आयलें सुरेख आमी तेंची सुरेखलका म्हणून लागलो त्या विशय मागीर थंय तेंची एक दीस फुडें आमगेलें चेंज जालें ना मागीर ते आमगेलें तें सेटिंग गिटींग पुरो फायनलाक यूज जाता म्हणाले का कशें की म्हाका मात्ते येयलें तें कशें की देवाल दय तशें मागीर तें ताका यूज जाल्लें तें करेक्ट पास जाल्लें आमगेलें तेंची सुरेची कॉन्सेप्ट के लायक जाल्यार फस्ट येवेच आशिल्लें तें कसन जालें म्हणून कळ्ळें कॉमेडी आशिल्ली तांतू जाल्यार तें म्हळ्यार जोक सादारण पुरो आयकलालीची जाल्यार चिकेची एक लिंक दिवन तें एक बस्साची तांकां कशी पुरो हें जाता म्हणून तशें थोडें चमकलें बी पास जायत म्हणून तें थोडें वर्कआउट जायनी अयो थोडे नाही अबा फुल्ल भंय केलं भिवून फुल्ल नर्वस अयो आता सेकंड राउंडार कशी करची आता फर्स्ट राउंडार इतली दिल्ली कमिटमेंट आनी सेकंड राउंडार कशी म्हणून तशी धैर्य घेवन मागीर मुखार शिल्लींची म्हळ्यार आमकां म्हणलें आमगेल्या सरान कसं नाही भिवचेनाच म्हळ्यार कॉम्पिटिशन म्हणटाना सोल गेलो आशिल्लेची त्या पुर लेखून आमगेलें कसं टॅलंट आसा तें दाखोवका आमी म्हणून तशी मागीर मुखारसून देवली एक्चुअली म्हाका कसं तालतो कसं एक तसले एक रोल आशिल्ले म्हाका मेळना आसता सो म्हाका लायक रोल मेळ्ळा लायक आशिल्लें तांणी कशें म्हळ्यार रे तांणी कसं सांगला रे आमगेल चांगाकची सो तांणी आमगेल कसं जावका तें सोदून सांगता आशिल्लें ती तें आमी इम्प्रुवमेंट करून वता आशिल्ली ती सो तांणी सांगिल्लें आमी एक आयकलाली मी ताजी आमकां एक सेकंड प्राइज मेळ्ळें म्हणून सांगीत सुंदर गायस कसं नाही सुंदर कसं नाही ताण मेगेल मर्यादे पुरो काणसोडली मर्यादे काणसोडली मेगेला कसं मर्यादा तुम्ही सांगिल्लो न्हू सोयरीक सोदयाती म्हणून वय हांव ताका सोयरीक सोदुचें म्हणून आपण व्हेल्लें सुरेख आमी नंतुराक चेल्ली पळयचे नंतुराक हय चेल्ली घरा भितर गेल्ली ती चेल्ली कापी बरं घेवन आयली पिल्ली ती पुरो जाल्लें चेल्लेक चेल्लो इश्ट आशिल्लें चेल्लेक चेल्ली इश्ट जाय न्ही ताका इश्ट जाय न्ही तेदना चेल्ली लावस म्हणाली इथे इश्ट जाय न्ही ताका हो म्हणलो चेल्ली सापुरी म्हण चेल्ली सापुरी ताका चेल्ली लावस म्हणाली हांवें वाडी जेतान सापुरी आशिल्ली वाडी जाल्या नंतर एक चेडू जाल्या नंतर हांव तोर चल्ली म्हणलें तीन तितले सांगिल तट आनी कसन एक डायलॉग सांगले गो तसो आनी सांगिल्ले एक डायलॉग सॉरी कॅन्सल अयो देवा कसं डायलॉग सांगितलं आनी कसान सांगलो तसो तीन कसान हांवें चेडू करूनची वाडीक जाता दवर येतो का बेट्ट गावचे एक बाकी मागीर अनेक कडे चमकले अनेक कडे खंयक कुळुरा चमकले कुळुराक कुळुराक थंय चेल्ले तो चमकले ती कापी पिल्ली पुरो जाल्ले चेल्लेक चल्लो इश्ट जाल्ले चेल्लेक चल्ली इश्ट जाल्ले पुरो जाल्ले उलयता आसा ती उलयता आसतना चेल्लेल मामू म्हणलो आम्ही तुका चिल्लेक वडी कोण दिल्ला रे तू चिल्लेक कशी पोसिता म्हण ताणे तितले सांगिल्ले तट्ट आणि सांगिल्ले एक डायलॉग सॉरी कॅन्सल अयो देवा तसं कसं सांगली आणि कसं सांगली गो तसं हांव तिका सुण्यावर चंद कोण पोसिता दवर येतो दोन कडे तशें जाल्ले तिन्नी कडे जमकली खंयक मुळुराक थंय जमकली थंय तशींची चेल्ली कापी घेवन आयली कापी पिल्ली ती पुरो जाल्ले जावन चेल्लेक चल्लो इश्ट जाल्ले चेल्लेक चल्लो इश्ट जाल्ले तेदना चेल्लेले आन म्हणलो हागे लागी चेल्ल्याक कालची मिनी अभ्यास आस की पिवची अभ्यास आस की ताका आनी सांगिल्ले एक डायलॉग सोयरी कॅन्सल अयो देवा वापस कसं केलं आणि कसं म्हणलं गो तीन कसांच्या मम्मा म्हाका काही अर्जंट ना उलोवचे बरोबर उलोवन जेवा मागीर आमी ಒಟ್ಟು बसून पिवया दवर येता आनी तुम्ही ताक चेल्ली सोदचे मेगेले सांगून अयो आनी हांव वचना हांव खंयचे ताण सांगले रे हांव वचना तशी नाही केशव मामा तुमगेल धारली मनशाली बुद्धी तशीच ह्या पिवच्या गालचे दुड्ड असल्यार पळय ಒಳ್ಳೆ बगल बांध येत ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು दवरला तुम्ही बायल माझी त्या उणे कसं केलं तुम्ही मेकअप करची दुड्ड पुरो ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು दवरला जाला रे एक हेलिकॉप्टर घेऊन येतात
करेक्ट सांगलं तुला करेक्ट सांगला Correct. नाही रे हा. पहिली 2 महिने लॉकडाऊन असेल ना मा वही. लॉकडाऊन जाऊन 1 महिना सोडून पळयतीरा मिकेल बायलेले माका गुर्तु मिळली वही वा. इत्तिदा. ब्युटी पार्लर बंद असेल ಕರೆಕ್ಟ್ नाही ಹಂಗೆ 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 ತಿಗಲ कसं नाही? नाही तुम्ही सुंदर वर्डीकर बायसरला वय रेस्पॉन्स बरो मस्त लायकस पुरो तांकां कळना व्हॉट्सअप फेसबुक बरो आमी घाल्ला तेच्यान पुरो कडेन तुमी सेकंड बाय सेकंड म्हणून नेमगीत आसता ती कशी जाता न्ही बरं नेमगीताना जस्ट तांगेले लायक अ कमेंट ओके तोंदर ना हय तांगेले तांणी सोरे तकून दिलेले कमेंट निमित्तीची आमी एक ಫೈನಲ್ಚಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಗ್ರಿ ಪಂಚಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಡ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಏವೇತ್ ಅशिಲ್ಲ लायक करकमणा ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ सोमण म्हळ्यार काल स्टेजर करची पळय ह्या पटेक ಸ್ವಲ್ಪ चेंजेस दिवया सेटिंग घालून करया कशी जाता पळया येया हसया सीझन 2 लायक असेल तांगे जजमेंट आणि पर आमकां कमेंट्स आणि पर लायक केला जज आसा त्यांनी आणि त्यांनी सांगिल्ले विशय वय आमी ते कांय वायटच लेखून आतां कसं म्हळ्यार त्यांनी करेक्ट असेल डिसिशन सांगला तशेंच आमी नॅक्स्टाक आनी आमकां कशी जबाबदार चड जाली म्हण लेखताची वय बेस्ट स्पेशल अवॉर्ड मेळ्ळें ते वय मस्त खूश जाले म्हळ्यार हांव ते गेस्सींग नाशिल्लें म्हाका ते वच्चे ते गेस्सींग नाशिल्लें बट त्यांनी आपयताना मस्त खूश जाली वय वय खंडीत म्हळ्यार आमी झाले तितले कसं न्ही एक मिस्टेक्स जायना तशी जागृतेरी मस्त प्रॅक्टीस करून लायक रितीर केला ताका जजस त्यांनी लायक कमेंट दिलें आनी एक प्रायज मेळ्ळी आमकां ते खुशी जाली जनरल रेस्पॉन्स लायक आसा मस्त जान आमकां विश करता आसा ती मागीर मस्त जान कसं म्हळ्यार आनीकय तांकां आश आसा आनीकय आमकां स्टेजार पळोवपा आसा म्हळ्यार मस्त नमने सपोर्ट येता आसा त्या देखून हांव ನಮ್ಮ ಟಿವಿ आनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीक थँक्यू म्हणटा वय सॅटिस्फॅक्शन खंडीत आशिल्लें कसं म्हळ्यार पुळी पंत आमी थंय करूं नाशिल्ली ती काही आमगेले भूतनाथेश्वर थंय आशिल्लें ह्या पंत आमी टावन हॉलांत आमगेले आमी केलेलो आसा लायक म्हळ्यार एक हॉड स्टेज लायक एक एटमॉस्फियर मागीर लायक जावपा जाल नमनेचे एक अरेंजमेंट्स सो ओके नो प्रॉब्लम अत्त जातीक जाती हाग्या आख्या एक उदाहरण दी मामा आता तू गेल घरात सुण तू का पळोवन भोंकला री त्या जातीक जाती हागे सोणा सोणा अनेक दूर एक वागस दूर तकून पळयताना वागू वागू लग्गी तकून पळयताना लागी तू पळयताल कसा बाबा लग्गी तकून पळयताना वागू ಅಕ್ಕ ತಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ ಉಲ್ಟಾ आता कुरकुरे कलर कसं जाता कुरकुरे खाला कसा आहेत मामा येताले कुरकुरे काव नाही यायला मामा कुरकुरे खाला कसा आहेत मामा पोट बिनी वाढ जात की कुरकुरे कलरी कुरकुरे खाला री कुरकुरे खाल जाता अरे अत्त अमेरिकांतू कापीक सकर घालनु अशी गुंडायतात तेंची आमगेले इंडियंतू कापीक सकर घालनु अशी गुंडायतात कित्याक अमेरिकात आणि अशी गुंडायतात इंडियात आणि अशी गुंडायतात कित्याक या कशाला मामा तान तशी गुंडोचे इत्या मला सकर किरूंक नाही रा तांनी कशी गुंडायला रे तुगेला अन्नाला गांठी कसं नव्हतं आमक सकर गिरलं झालं अनेक ಅತ್ತ ಆಫ್ರಿಕಾಂತು ಅತ್ತ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಡಲ್ಲ ದಾಂತ ಕಲ್ಲರ್ ಕಂಚ ಬಳೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಉಂಟು ತನ್ನಿ ಪೂರ ಕಾಳೆ 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 ನೈ ಕಾಳೆ ನೈ ಕಾಳೆ ನೈ ವಾ ನೈ ನೈ ದವ 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 ದವ್ವೆ ನೈ ದವ್ವೆ ನೈ आणि कंची कल्लार मम्मा ಅತ್ತ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಡ ದಾಂತಸ್ತ್ರ मामू तुम्ही आता दोघांना मागं सहप्रश्न निमगेल वय, वय. आता आवय तुमका सहप्रश्न निमगीता सहप्रश्न अवय कालस अवय ओके आम्ही डन रेडी आता फर्स्ट प्रश्न आहे विंद्राक बाल कसला असते इंद्राक बाल सिंपल सिंपल हल्लो चक नाही हा विंद्राक बाल कसला असते मला रे कशाला क? मेल नंतर अशी काणू अशी उडोच्या आता अनेक प्रश्न आता धर्मन शातांनी निप्पोन दोन घेतात ती बैलमन शातांनी पुरा जन दाखवून बोलतात ती कसंच आहे कसन गोत सर तुका कसन बारी टप्पस रे कसन कळली सांग बळ्या सांग
पर्स हंगाशील मारा वही नवा वही धर्माचरण किसे भितर दवरचे बायल मनशान दाखोवन वचचे उई मारा आता अनेक प्रश्न अनेक थंडीला तिथल्या गुड्डी जेवची वस्तू कंचे थंडीला तितलं गुड्डी रबर 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 रब्बर थंडीला गुड्डी जेवची दीग नव जेवच्या नाही ताणली नंतर गुड्डी जायत ना तशी नाही थंडी तर मागीर दीग जाय ना त्या गुड्डे जात असता कसं त्या कसं नाही सिगरेट आत्ते एक तांडून आईल मारा विसरून गेले आता अनेक प्रश्न आहे. अनेक आता आमगेले एक फ्रिजस फ्रीज आमगेले एक हस्तेस असते त्या हस्ते एक फ्रिजा भितर दवरका कशी दवरतात सुलभ सुलभ सिंपल फ्रिजा बाकील करचे असते की भितर लोकोचे फ्रिजा बाकील घालचे प्रश्न मुग्धनी मुग्धनी आमगेले एक जिंकेस जिंकेस त्या जिंके के फ्रिजा भितर दवरका कशी दवरतात ती अय्या सिंपल तितलो ओढ हस्ते दवरला के फ्रिजा भितरी आणि इतली सारी जिंके दवर जाय नावा फ्रिजा बाकील काढचे दवरचे काढचे दवरचे काढचे दवरचे रब कारचे दवरचे कसा फायका ना बालदी दवरची वा तशी जाय ना इथं जाय ना भितर असेल हस्ते बाहेर काढला तुम्ही विसरून गेले आता अनेक प्रश्न अनेक आता एक घरा दुखून तांगेले घरा फंक्शन हाक 4 जान वता ती 4 जण होता ती रिटर्न येताना 5 जान येता ती 5 जण येतात ती त्या फंक्शन कंचे कळले कळले 5 जण येतात ना 5 जण त्या कोण म्हण काढले म्हाका कोण? कोण म्हण काढले कारा ड्रायव्हर तशी नाही माहिती तांगेले घरा येऊन रपता ती सांगेल करा येऊन राहतो ती परमनंट तांगेले घरा येता ती कळली सांग वर्ल्डिक जातली बायल तांगेले घरा ये ना जल नवा प्रश्न मुख जाल नवा ना लास्टाचे एक प्रश्न लास्टाचे एक. वय. सांग. आता तुम्ही दोघं ड्रायव्हर कंडक्टर बस सारवत असती वसती बस सारवत असताना त्या बसान तू 10 जान पॅसेंजर असत 10 जण आता फर्स्ट स्टॉप आरी 2 जान देऊन तांती 2 जण जमतात ती 3 जान चढता ती 3 जण चढतात ती नेक्स्ट स्टॉप आरी 4 जान देऊन ताती 4 जण देऊन ती 3 जान चढता ती चढतात ती आता ಒಟ್ಟು ಬಸ್ ಅದು कितली जान असते ती सुलाव 10 जण नाही 12 जान 12 जण त्या कशी साध्य ना 10 जण तुम्ही दोघं ड्रायव्हर कंडक्टर बसांतून आणतीव्या क्वेश्चन मारा गेला ड्रायव्हर कंडक्टर अशी बसवत वा सेवे वही मारा हमके असले जण जाई हम कैसे ले विनर कसले जण जाई पेदम मळ पेदम सिलेक्ट कर सिलेक्ट करिया select ओके कर. ए तू सिलेक्ट चल रे काम आ जा थँक्स मामा थँक्स सिलेक्ट झालो ओय पड़ा नल्ला होय तू हो नल्ला 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 गई वा ओय केदार म्हण निमगिल्वा क्या निमी मागिरी ए केदार नल्ला रे पैरी ए अंतु पल्लवी ट्रॅव्हल्स अंतु डैल नौका ಡೈಲ್ ಅಂತ वार कळणे कळणवा पड़ा अंतु गांधस बस दोन गांध कल्लोनु स्टेरिंग घाल ಜೈ ಜೈ वस ए हंगेर आणि कालोन गाली म्हणल्यार वठार घालून घालत नाही एक बोट स्टेरिंग असं घालला ಜೈ 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 एक बोट एक बोट वस ಜೈ हंगेर नार्लू कवचा नच ಅವ್ ನಾಲ್ ಕಾಯ್ನಾ नार्लू कवचा नच ಮಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ ಮಕ್ಕ ಪಿತ್ತ पित्त ಒಯ್ ಒಯ್ वस मागिरी बहीणातला रे आमगेला आता बित्तर दोन ठेवता वैरा ये नाही रे तू नार्ल कवचन जिमळला वही. ताणी कसं करची राहते ते नाल कवची नाही रे खाऊची नाही नाही अबा. मागिरी कांतूच्या ಜನಕ್ಕೆ ಮಳ್ಳರಿ हांव सांगचे आमगेले समाज बांधव तांकां म्हणल्यार कोंकणी उलयताली क्रिश्चन जेवा आमगेले JSP जेवा RSP तांणी कोणी जेवा नेक्स्ट हे असे कार्यक्रम जालाले तेदना आमगेले यूथ चड जन पार्टिसिपेट करत ती तुम्ही एक अवकाश हे ನಮ್ಮ टीव्हीयांनी कोंकणी साहित्य अकॅडमीचे अंडर जेवचे कार्यक्रम तांतूं तुम्ही भागी जेव का मागीर तुमगेले टॅलंटय पुरो तांकां एक कळका म्हूण मेगले एक तुमगेले मनवी ना चांग कमेंट म्हणस पूरा जन मस्त होगल बार चांग केला रे बार चांग झालं तुमगेला प्रोग्राम पळोवन बारी खुशी जाता असं आनी काही असले चांग प्रोग्राम दियाचे आमी केन्नाय तुमकां सपोर्ट म्हणटा असं पूरा जन ना जेन्ना म्हळ्यार तेंचे फायनलाचे म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ एक पल्लवी कारकळेक फायनल आयले म्हळ्यार एक बारी खुशी तांकां
तशी मस्त वगळती सर आनी काही तुम्ही मुखार येऊ करा आनी काही त्या म्हळ्यार आमी आतां चडटा कोण पुरो जन आर्टिस्ट कसं नाही एक असल खुशीचे स्टेटस घालताचे वॉट्सॅपाचे तशें हांव स्टेटस घालेले ते सुचे रात्री मस्त जणांनी म्हाका कंग्रेट्स म्हणून सगळं विश केलें आनी आतां खंय गेल्यार पयर तुमकां प्रायज मेळना ये आसा प्रायज मेळना म्हणून सगळं निमितान खुशी जाता आमी गेलेले की एक सार्थक जाल्ले म्हणून सगळं जाता ना पयर आमी 2 केलेले ओके आमकां समाधान आसा बट आनी नेक्स्ट करतना आनी काही लायक कोरका म्हणून सगळं हें आसता लायक कोरका म्हणून सांगून आमकां मनांत आसता फायनल जावन हांव जेन्ना म्हणजे कसं म्हळ्यार जाल तितलें आमगेले कोंकणी भाशेक सपोर्ट करयाची कोंकणी टिम्स जाल तितली चड येयाची RSB जेवो आनी क्रिश्चन्स कॅथोलीक जेवो आमगेले कोंकणी जेवो कोंकणीन मस्त पंगड आसता पुरा जणांनी मुखार येवका आमी म्हळ्यार आमी प्रति एक कोंकणी लँग्वेज केलो जणांक आमगेले कोंकणीन कितले विभाग आसा म्हणून सांगून गोतना चडटा जन क्रिश्चन कोंकणी म्हणून मात्र लेखताची वय त्या पंगडाच्यान पुरो जाणांनी येवका मुखार येवका आनी लायक करून असल पुरा आमचो एक भागवयसुका आनी लायक नांव घेवका कोंकणीचे एक परिचय पुरो जाणां जावका म्हणून हांव सांगूक इच्छ पावता ज्यानाक कसं म्हणता म्हळ्यार हांव एक म्हणजे कसं म्हळ्यार आतां आमची गेलांक खंयचे एक स्टेज म्हळ्यार मेळता ना तसले टायमार ನಮ್ಮ ಟಿವಿ आणि कोंकणी साहित्य अकादमीतांनी एक कोंकणी भाषे वरोका म्हणून मस्त नमुन्याची पुरा करता आसा ती ताका कोंकणी तू खंयची पुरा पंगड आसा तुम्ही पुरा जाण ह्या कोंकणी भाशेक तांणी कसं करता ती ताका सेरून आमगेले कोंकणी भाशे वाडोवच्याक तुम्ही पुरा सहकार दिया म्हणून हांव निमून घेता अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै आणि बाकी सदस्यांक म्हगेले नमस्कार सांगून 2 उतरां उलयता मस्त जया गतीना म्हणून दिसता म्हाका हें विश्व कोंकणी आमगेले कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठाना तर्फे केला तुमकां पुरो अभिनंदन सांगून ही 2 उतरां उलयता कसं म्हणल्यार आज ही कोंकणी मस्त काम जावचें आसा ते जावच्यान प्रत्येकल्यानी काम करता हांव तूं तो हो म्हण न्हय आनी कितलें काम केल्यार मागीर आसता तशेंच तुमी पुरो काम आमगेले एकाडेमी मेंबर्स आवडटो अध्यक्ष आवडटो म्हण केल्यार पुरो जणांक सांग तशें तुमी करता म्हूण मापास म्हाका घालून म्हगेले 2 उतरांक राबयता देव बरें करूं आमगेलो विश्व कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे मामानी कसन आमकां एक उत्तर उलोवन घेवन आमकां एक मान वाडयल की तेंगेले उत्तर आमकां एक आशिर्वाद जावन घेवन आमकां इडी कार्यक्रम यशस्वी जावो म्हणून तेणी हारयकी केला तांकां मस्त मस्त आभार मानतोची विश्व कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणे माम तुमकां हांव कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तकून मस्त मस्त धन्यवाद समर्पण करता धन्यवाद हसया सीजन 2 येया हसया सीजन 2 उठून बसून सोफारीने 2 ताटी मारनो हशा अकादमी कार्यक्रम नम्म टीव्हीत पळया येया हसया सीजन 2 येया हसया सीजन 2 माईसून बापसु पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनीदवरनु 2 घडी हसया येया हसया सीजन 2 येया हसया सीजन 2
भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीझन 2 येया हसया